आता उतरलेलो नाल कसो आहा बाजारात? उतरलेलो नाल 100 आहा आणि आता श्रावण नाल लोकांक जाय भटाक नाल ते आता 100 ते मागीर चवथी कडेन करता 150 तरी जाता ते म्हणून गावात तर पावस जाला जाल्यार ते नाल काडून गावपाचे ना चवथीक साधारण कशें जातलें अशें दिसता? 150 तरी जातले अशें आता बाजारान उतरलेलो नाल कमी आसा? 100 न्हू पूण कमी आसा दिसता. 100 आता कमी आहा आता कोण एक दिवस व्हरता न्हू जास्त काय चवथीक का जाय न्हू लोकांक नाल 5 तरी लागतात निदान 3 तरी जाय देवा. जे आता पावस पडलो जाल्यार ते बी मेळपाक काडूंक गावना नाल्ल बी सद्या कमी आसा. असोला म्हळ्यार जमनीचेर उडयनासतना माडा वयल्यान काडिल्लो नाल्ल. देव कार्या खातीर लागपी ह्या असोला नाल्लांक धर्मीक म्हत्व आसा. चवथी वेळार तर हे असोला नाल्ल लागताच लागता. दरेका गणपती कडेन किमान 3 ते 5 असोला नाल्लांची गरज आसता. देखून चवथी वेळार ह्या असोला नाल्लांक प्रचंड मागणी आसता. अनुमात चवथी वेळार हे असोला नाल्ल म्हारग जावपाची शक्यताय चड आसा. एके वटेन नाल्लांचें उत्पादन कमी जाल्ल्यान सद्या बाजारात नाल्लांचें प्रमाण कमी आसा. असोला नाल्ल देखील कमी आसात. सद्या बाजारात असोला नाल्लांचे दर 100 रुपया एक ह्या प्रमाण आसा. फाटल्या वर्सा चवथी वेळार असोला नाल्ल 50 ते 60 रुपया ह्या दरान विकताले. अंदू मात्र ही दर डबल जाल्ली आसा. फुडाराक आनिकूय शॉर्टेज निर्माण जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान चवथी वेळार असोला नाल्ल आनीक म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.